64 years of liberation. भाव भयणीनो, गोंयची सुटका जाल्यार आयज आमी ह्या गोंयांत रावता आनी ज्या दिसाक तावन आमची सुटका जाल्या ती आयज पासून आमच्या गोंयचेर आमी नदर मारीत जाल्यार एक दुखाची व खोंतीची वस्त आमच्या दोळ्या मुखार येता. आमची आदलीं जीं आसात, जाणटीं आसात, तीं जायतीं जाणां म्हणटात आदींच बरें आसलें, आतां सगळें पाड जालां. पयलीं भायले आसले पूण ते राज चलयता तेन्ना शिस्त आसली, डिसिप्लीन आसलें. आयज आमी राज चलयता आनी आमीच एके भशेन आमचेंच राज, ज्या राज्या पासत आनी ज्या राज्याचे सुटके पासत आमी झुजले तेंच राज आयज गुलामपणान घालीत आसात. पदवे पासत, आशे पासत. भाव भयणीनो, देवाचें दर्शन आमकां मेळत जाल्यार कसलें मेळटलें काय? आनी देवाचें दर्शन मेळटा तेन्ना आमी जोण एकलो कशे भाशेन ताका जबाब दितले हांव काय गोंयकार कशीं? आयचे वाचपान आमकां दोन जोडयां मेळटात, एक मानोवा आनी ताची पोतीन. ताचे पोतिनीचें नांव कितें तें आमकां पवित्र पुस्तकान ना. आयच्या ह्या वाचपान आमी आयकलां मानोवा आनी ताची पोतीन दोगूय जाण उतार पिरायेर पावल्ले. भुरगें जावपाची शक्यताय ना. दुसरे वाटेन जाकारियास आनी ताची पतीन एलिझाबेथ, तीं जाणटे पिरायेर पावल्लीं, भुरगें बाळ ना. म्हणटूच हीं दोनूय जोडयां एके भशेन ह्या निराशेपणांतलीं, होपलेस आनी असलें सिट्युएशन, असलें वातावरण देव वेंचून काडटा आपली पदवी दाखोवपाक. भाव भयणीनो, दोगूय जाणां दोन भाशेन वागलीं. मानोवा आनी ताचे पतीन जेन्ना तांकां संदेश मेळ्ळो ह्या संदेशकाराचो, तेन्ना तांणी उक्त्या मनान प्रश्न करिनासतना तो मानून घेतलो. जाकारियास एक यादनीक, आनी जाकारियासाक जेन्ना हो संदेश दिलो तेन्ना ताणें प्रश्न केलो, दुबाव दाखयलो, स्वत मानूंक ना. सैमाचेर गेलो, सैमा प्रमाणे जावचें ना, उतार पिरायेर पावल्या आतां आमी, हें जातलें म्हूण म्हाका कसली खुणां. आनी असल्या वेळार देव जी खुणां दिता ती भाव भयणीनो आमी आयज बरे भाशेन समजूंक गरज. हें सगलें घडोवेर तूं मोनो उरतलें, तुज्यान उलोवंक जावचें ना. हें सगलें घडोवेर. भाव भयणीनो, आयज आमी आमचें गोंयचेर नदर मारून आमच्याच जिविताचेर, आमी जीं हांगासर आसा, आमचीं गोंयकारां जीं परदेसांत गेल्यांत वेगवेगळ्या कारणांक लागून, आमी सगल्यांनी जरी तर पळयलें आनी आमकांच आयज विचारलें हें गोंय आमच्या हातांत दिल्या उपरांत आमी कितें केलां, आमचो जबाब कसलो? मानोवा आनी ताचे पत्नी भाशेन काय जाकारियास आनी एलिझाबेथी भाशेन? देवाच्यो वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दिसती पडटात, त्यो मानून घेता आमी? ओ आमकां जेन्ना देव दाखयता तेन्ना आमी मुद्दम कुड्डी जाता, भेरी जाता, मोनी जाता. आनी हे भाशेन जें राज आमच्या हातांत दिल्लें आसा बरे भाशेन चलोवंक ताचीच वाट लायत आसा. कित्याक आमचे मदले थोडे जाण पदवेचे आशेन, दुडवांचे आशेन, गिरेस्कायेचे आशेन आयज पाड घालीत आसात आजून पासून. आनी हें पाड घालूंक गुंडागिरी करीत आसात, गुंडाराज. तर असल्या वेळार तूं आनी हांव कितें करता? आमच्यान आनीक जायना, कितेंय केल्यार कांयच जावचें ना. तेच जैतिवंत जातले, तेच कोत्तले, उलयत जाल्यार आमकां त्रासान घालतले, आमकां मारतले, आमकां कश्टायतले. ओग्गी राव. आयज जायतीं जाणां आमी ओग्गी आसा. जेन्ना वेळ येता आमचो उलोवपाचो तेन्नाय आमी उलयना. फाल्यांच्या दिसाक जिल्ला पंचायत इलेक्शन जातलें. उलयनासतना उलोवपाक एक आमकां सोयेक मेळटलो. कितें करतले हांव काय? आमी कोणाक उलोवपाक दितले हांव? आमी उलयतले हांव, आमचें मत उलयतलें काय जे दुडू आमी घेतल्यात ह्या दिसांनी, जे दुडू व्हांवतात
आरामाचे पातकाचे आमचे न्हय ते. जायते जाणांक आमकां संवय जाल्या म्हणपाची आमचेच ते घेतल्यार कितें जाता. ना, आमचे न्हू ते. पातकाचे आनी हारामाचे विकते घेवपाचे, गुलामपणान घालपाचे दुडू ते. आमी कितें करतले हांव घेतले हांव तोंडां बंद करून रावतले हांव. आमकां जाय तेका वो आमी कोणाक विचून काडटा तांची सारकी वासपूस करतले हांव. कोण कोण आसात आमच्या लिस्टाचेर वो जायतीं जाणां आयज हेका तेका तेका विचारून मत मारतलीं. आमची जबाबदारी करूंक आमकां वेळ ना. वो जायतीं जाणां आयज घोडे मत मारूंक वेचीच नात. एक पावटी मेळटा उलयनासतना आमचें उलोवप करूंक, तेंय बीन आयज करिनासतना रावतलीं काय. जबाबदारेंतली फाटीं सरतलीं काय. भाव भयणीनो, जरी तर आमी असले दुबाव वो आमची जबाबदारी पाडपाक फाटीं उरता जाल्यार उगडास दवरपाक गरज आमी. जाकार्यासाक जीं उतरां मेवलीं, तूं मोनो उरतलोय. कित्याक सत मानूंक जाय तेन्ना तुवें सत मानलें ना. आमकांय घोडे आयकूंक मेळत उलोवंक जाय तेन्ना तूं उलयलो ना. जबाबदार जावपाक जाय आसलो तेन्ना तूं जबाबदार जावंक ना. तुजी ड्युटी करपाक जाय आसली ती तुवें करूंक ना. देखून मोनो उरतलोय, बेरो उरतलोय, बेकार उरतलोय. असलें आयज आमचेर आयलां काय. ह्या पासत आयज आमचें गोंय मुक्तीचो दीस आमी मनयता आसतना आमकां जण एकल्याक गरज देवाचो ताळो आयकूंक. आनी देवाचो ताळो आयकून आमची क्रिस्ती जबाबदारी आमच्या ह्या राज्यसभेंत आमी पाळूंक. आमी जण एकलो ह्या राज्याचे नागरीक धर्म कुशीन दवरून तरी आसतना आमी क्रिस्ती भावार्थी. ह्या राज्याचे क्रिस्ती भावार्थी कशे आमकां जी जबाबदारी आसा ती आमी पाळूंकूच जाय. दुसरीं जीं आसात तीं पाळिनात, दुसरीं आसात तीं अशें करतात, दुसरीं आसात तीं तशें करतात, दुसरीं आसात तीं कॉम्प्रमायज जाल्लीं आसात, दुसरीं आसात तीं जाप काडिना. थोडे जाणांक आमकां संवय जाल्यार फकत क्रिस्तांवूच आसतात म्हूण सांगपाक. एजिटेशन जातात सरकाराचेर, पॉलिसीचेर आड. जेन्ना आमचो सरकार एके भाशेन ह्या गुलामपणान पडलेलो आसा आनी आमकांय गुलाम करता, एजिटेशन जाता तेन्ना थोडे जाण मुद्दम ही आनिकूय फूट घालतात. फकत क्रिस्तांवूच मुखार सरतात, फकत क्रिस्तांवांकूच प्रॉब्लम आसा. वय, जरी तर आमकां प्रॉब्लम आसा जाल्यार उलोवपाक आमकां हक्क आसा आनी उलोवपाक आमकां जबाबदारी आसा. उलयना जाल्यार मोनो उरतलोय, भेरो उरतलोय, कुड्डो उरतलोय. तर आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. आज गाब्रिएलान येवन जाकार्यासाक सांगलें, देवा म्हऱ्यांत आसता तो गाब्रिएल हांव, आनी तुका संदेश दिवंक म्हाका धाडला. संदेश मानून घेवंक ना, वो दुबावलो. आयज आमचेय मदें संदेशकार जायते आसात, खरो संदेश आमकां दितात, आयकतात आमी. तशेंच खोटे संदेश दिवपी आसात. आनी भोव करून आतां जेन्ना मिडिया आमच्या हातान आसा, सोशल मिडिया आमच्या हातान आसा, प्रिंट मिडिया आमच्या हातान आसा, तेन्ना आयज जायते खोटे संदेशकारूय मुखार सरलेले आसात. लोकांची मनां घुस्पावपाक, लोकांक आनिकूय घुस्पागुंदळाक सांपडावपाक तसलेय आसात. समजून घेता आमी कोण ते फटयतात ते आनी कोण ते सारके ते. हें समजून घेवंक आमी देवाक चिटकून रावपाक गरज. देवाची जरी तर आमकां कृपा ना भाव भयणीनो, जाल्यार आमकां तें केन्नाच समजचें ना. आनी हे भाशेन आमी हे फटवणीन आनी ह्या गुलामपणांतूच उरतले हांव. जरूय आमचें राज मुक्त जाल्लें आसा, लिबरेट जाल्लें आसा. आनी लिबरेट जाल्लें आसतनाय, मुक्त जाल्लें आसतनाय आजून आमी गुलामपणान जियेता जाल्यार आमचें खोटा. तर हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. आमकां हें देणें फावो कर. आमी मानोआ आनी ताचे पत्नी भाशेन, जाकार्यास आनी ताचे पत्नी एलिझाबेथी भाशेन एके भाशेन निराश जाल्या, होपलेस जाल्या, भरवसो आमकां ना असो दिसता. आमच्या ह्या परिस्थितीन सोडवणदारा ये. ही सोडवण आमकां फावो कर आनी ही सोडवण घेवंक आनी ती बगूंक तुजीं उतरां, तुज्यो आज्ञा आमी पाळूंक आमकां कृपा दी.